बोडगेश्वर देवस्थानातील 86वा जत्रोत्सव आजपासून सुरू जाता। हो जत्रोत्सव संपूर्ण गोंयांतूच न्हू तर संपूर्ण महाराष्ट्र कर्नाटकांत प्रसिद्ध आसा। या यंदाच्या कोविड महामारीच्या काळात हो जत्रोत्सव सुरू जाता। माझी सगळ्या भक्तांक बोडगेश्वर भक्तांक नम्र विनंती आसा की तेंच्यांनी व्यवस्थित सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून तशेंच मास्क व्यवस्थित वापरून हे दर्शन बोडगेश्वराचे घेवचे, जेणे करून संपूर्ण गोंयांत ही मेसेज वयतली की बोडगेश्वराची जत्रेक सुद्दां व्यवस्थित तेंच्यांनी पालन करून बोडगेश्वर भक्तांनी पालन केलें। ही मेसेज ह्या जत्रेच्या निमतान सगळ्यांक दिवची। ही जत्रा म्हणटा ती बोडगेश्वर म्हणटा तो उलो मारलो हाकेला पावणारा हा बोडगेश्वर हो चमत्कार प्रत्येक भाविकांक येयल्लो आसा। ह्या जत्रे सुवाक जाती धर्म हेचे मिलन ह्या जत्रेक पळोवंक मेळटा। जे क्रिस्तांव भावीक आसा, जे मुसलमान भावीक आसा, जे हिंदू भावीक आसा, हे एकोप्यान ह्या जत्रेक येता, आपली ह्या चरणी आपली सेवा अर्पण करता। श्री बोडगेश्वरचा वायस प्रेसिडेंट जाणा की आम्ही भुरगेपणांत देव बोडगेश्वराची जात्रा ही धूम धमाक्यान चलता। देव बोडगेश्वर हो आख्या गोंयचोच न्हू आख्या हेचो की कोणी खंयसून मागले भायरसून पासून मागले की बोडगेश्वरा आपणाक अशें काम जावंक जाय, आपले कितें अडला नडला जाल्यार बोडगेश्वराचें नांव घेना फुडें तें काम जाता अशें आमकां सिद्ध जाल्लें आनी लोकांनी सांगलां। पण खंयसूर गाडी घेतली कोणी सुद्दां बोडगेश्वराच्या पांयां घालून जी चावी आनी आयज पळयत जाल्यार आख्या हितून महामारीन इतले त्रास जात बोडगेश्वरान आपली जात्रा वचून कशी करून घेतली तेका खबर दिल्या, तेचेर आमी फॉलोअप करतात आनी लोकांनी आमकां सहकार केला की बाबा अशी फेरी अशी आनी सोशल डिस्टन्साक आनी राती आमचे धाकटेशें नाटक जाल्यार तितूनय लोक घोळोन बसलेले आनी बरे भशेन एक कार्यकालचे वाडदिवसाचे जावन गेले। आनी आयज जो जात्रा उत्सव आसा तोय आमकां आशा देव बरे भशेन करतले। जावं गव्हर्मेंट एम्प्लॉई हे कितें आसात, जावं कलेक्टर, मामलेदार, पुलीस इन्स्पेक्टर जावं कोण सगळे आपले आपले काम करून आमकां इतलो हेल्प करता की केन्ना जात्रा जावन वयतली ती पासून कळची। श्री देव बोडगेश्वराचो ह्या वर्सा हो 28वा जत्रोत्सव आसा। काल आमी 28वा जत्रोत्सव साजरो केलो। हे कोविडच्या पार्श्वभूमीचेर आमी हो साजरो करपाचो उत्सव जत्रोत्सव खूब प्रयत्न केले आनी आमचे प्रयत्न शेवटी फळ येयले। कारण दुकानां घालपाक हांगासर खूब आमकां टेन्शन आसलें। आमकां खूब कमी प्रमाणांत दुकानां घाल म्हणटले एक 5-10 अशी फक्त खाजेकार, बाकीचे व्यापारी येवन आमचे कडेन खूब भेटूंक लागले, अर्ज करूंक लागले कितें आमकां मातशें जत्रेक कितें तरी पोटापाण्याची वेवस्था हे जातली, जेणे करून ते दुकानां घालतात, स्टॉलां घालतात आनी देवाच्या नांवार एक 4 पयशे तांकां मेळटा अशी तेंची धारणा आसा। म्हणून आमी मागीर सरकारी दरबार प्रयत्न करून 75 शॉपांचे आमकां अलॉट जाली शॉपां आनी आमी ती आमच्या वार्षिक कोण परंपरागत खाजेकार म्हणून आसा, खेळणेकार, कपडेकार तांकां सगळ्यांक आमी शॉपां इतली वांटून दिल्या। बोडगेश्वर हो म्हापश्या शहरांतलो आमचो व्हडलो राखणदार आनी तो असो चमत्कारी आहा। आज आमी अशें समजता की म्हापशेचो बोडगेश्वर, गोंयचो बोडगेश्वर, इंडियेचो बोडगेश्वर तर सगळे व्हडलो संवसारचो बोडगेश्वर जावन पडलो आहा आनी सगळे लोक तेज्या फुड्यान हात जोडून मागता आनी तो केन्नाच तेज्या दिल्याच्या वा रावना। आनी इथं प्रसंग घडून ती सुद्दां जात्रा उत्सव येयली आमची म्हणून तेणे आपले आमकां सगळे ज्याचे दार सरकारी मुख्या फुड्या वच कोणा फुड्या वच आनी त्या कमिटीचे मना सारकें काम करून तेणे करून घेतले आनी तेचो उत्सव आज नाटक धोरण चलता आनी आज जात्रा काल पासून आमची जात्रा सुरू, आज आमचो जात्रा उत्सव केला।